नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. खापरेश्वर देवळाच्या मुद्द्यावयल्यान चल्ला राजकारण. थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. मजगती योग्य धार्मीक पद्दतीक फाटो दीत चुकीच्या पद्दतीन खापरेश्वराची मुर्ती काडल्या म्हूण काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकराचो आरोप. कुंकळे हिट अँड रन अपघातात 32 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण. रस्त्यान चलून वतना गाडयेन धपको दिल्ल्यान जालो अपघात. कुंकळे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू. मडकय आमरेखांड बांद फुटिल्ल्यान शेतान घुसले खारे उदक. पिकावळीचे बरेच लुकसाण. सरकारान भरपाय दिवची आनी काँक्रिटाचो बांदचो बांद शेतकाऱ्यांची मागणी. एप्रिल महिन्यात 5वी ते 9वीचे वर्ग घेवचे न्हय. गोंयभरच्या 70 पालकांचे SCRTक निवेदन. मागणी सुकाणू समिती मुखार दवरपाचे संचालकाचे आश्वासन. सारजोरा येवपी कोकण रेल्वे स्टेशनाच्या मुद्द्याचेर जाली खासा ग्रामसभा. थळाव्यांचो रेल्वे स्टेशनाक खर विरोध. रेल्वे स्टेशनाक लागून गांवची शांतिकाय इबाडटली. रेल्वेच्या आवाजान जनावरां गांवांत येतली. थळाव्यांचो दावो. आनी मार्केटांनी पावलो गोंयचो अस्सल मानकुराद. मात रेट सामान्याचे कोता भायर. 5000 रुपया किल. स्पेशल रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारान. खापरेश्वर देवळाच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधी पक्ष राजकारण करतात. ह्या विशयाचेर आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना अशें थळावो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्पश्ट केलें. पर्वरे उड्डाण पुलाच्या प्रकल्पाक 2019त मान्यताय दिल्ली. तेन्ना कोणेच कित्याक आक्षेप हाडूं ना. जेन्ना विरोधी पक्षान आशिल्लो तेन्ना आपल्याक ह्या विशया कडल्यान पयस दवरिल्लो आनी आतां सत्ताधारी पक्षान आसून लेगीत हो प्रस्न घेवन आपल्या कडेन कोणूच येवंक ना अशें खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो 2019तल्यान 22 जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हे जे लोक आज उलयतात त्याच लोकांनी कन्सेंट टर्म्स फायल केल्ले. तातूंतल्यान हे सगळे तांणी एग्री केल्ले. ना जाल्यार कन्सेंट टर्म सरकारा कडल्यान घेयात आनी तुमी कन्सेंट टर्मार कोणे कोणे सायनी मारल्यो त्यो पयल्यो पळयात. कन्सेंट टर्म्स करतना सुप्रीम कोर्टान फायल जाल्ले. सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट टर्म्स फायल जावन मागीर ते काम टेंडर जाले आनी काम सुरवात जाली. त्या टायमार आमदाराचो रोल नाशिल्लो. आज जेन्ना सेंटराचो जेन्ना प्रोजेक्ट आसता त्या टायमार जेन्ना लोकल हेच लोक जेन्ना तेन्ना कन्सेंट आपले ओके म्हणटा करा तुमी म्हणून आनी आतां जेन्ना एकदम विचार वेगळे करूंक वतात तेन्ना राजकारण जेन्ना ते जाता लोकल लेवलाचेर त्या टायमार म्हाका दिसता हे उलोवप योग्य न्हय. खापरेश्वर देवाक आमी मानतात आनी ताका कितें सुविधा जाय ते मुख्यमंत्री उलोवन जालो उलयलाय बी कितें करपाचो तो. पूण जातूंतल्यान जे काल जे तरेन जाले एक वाटेन हांव ते पळयता आसतना वेगळ्या तरेन समज पळयलें जाल्यार हो विचार 2019 तेन्नाच करून तुमी त्या योग्य दिशेन करपाक जाय आशिल्लो. ते आमच्याच पार्टीचे लोक आमच्याच पार्टीचे इलेक्टेड मेंबर्स खंयच्या लेवलाचेर. पूण तेन्ना रिस्पॉन्सिबली तांणी हे जेन्ना विचार हातान घेतिल्लो जेन्ना हांव ऑपोजीट सायडीक ऑपोजिशन आशिल्लो हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले आज ते सरळ आमदाराक समज ओडूंक सोदता. इज अ पुट ऑफ युअर पॉलिटिकल ड्रामा. पूण जातूंतल्यान जो विशय आसा जो सेन्सिटीव आसा तितलोच सेन्सिटिविटी आमकांय आसा. वी वील एन्श्युअर दॅट मुख्यमंत्र्यान जे सांगलां ते योग्य दिशेन फुडें व्हरून सारके जाग्यार घालतले. पूण हातून जे राजकारण करपाचो जो प्रयत्न आसा त्या राजकारणाचेर आय वील नॉट टॉक. सर तांकां घुमटी नवी मेळटली सर. वड मेळचो ना सर. जे राजकारण करूंक वता ताजेर हांव उलोवचो ना. जे विशय मुख्यमंत्री उलयल्या मुख्यमंत्र्या बरोबर वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर चीफ मिनिस्टर इज प्रॉमिस्ड will be done keeping in mind our own sentiments. आमकांय सेंटिमेंट्स आसात पूण पयलीं सायन मारप पयलीं कन्सेंट दिवप आनी मागीर परत वेगळे उलोवप हे सारकें न्हय. कुंकळे वाठारांत जाल्ले हिट अँड रन अपघातात एका 32 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. संदीप नायक अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव जावन आसा. रस्त्यान चलून वतना एका गाडयेन धपको दिल्ल्यान संतोष हाका जाग्यारूच मरण आयलें. गाडयेन ताका धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. कुंकळे पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. कुंकळे वाठारांत सोमारा सकाळी जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 32 वर्साच्या संदीप नायक ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. संबंदीत गाडयेन संदीप हाका धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ह्या वाठारांतलो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार येरादारी वाडल्यात तशेंच अपघात जातात. हाका लागून थळाव्यांनी बायपास रस्त्याची मागणी केल्या. आता ॲक्सिडेंट झालं म्हणजे हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो परत वायडींग जायना नाल्यार बायपास जायना तो परत
कसं सुटापासून व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, टेलर येतात, तांकां लागून रोड पावना हो. आणि मागीर जाता मागीर ह्यो गोश्टी करतात आनी लोकांनी जीव आज असोच करून जीव गेलो न्हू. ताजे कडेन आतां बरें आतां भुरगो तो चलोन येता ताका मारलो आनी तो गेलो, ताका जीव गेलो ना. आवय बापायक तो ना, भुरगो ना जावन गेलो तेगेलो. गाडी मारून गेली ताका. गाडी मारून गेलो ताका. मागीर तुमकां कशें कळ्ळें? जेन्ना आमी गाडी मारून गेलो तेन्ना आमकां घरा कडेन पुलीस येयले. आमगे देवळाचो उत्सव आसलो थंय आमी ते माना लेबर आहले आमचे. तेन्ना ते पुलीस येयले, ते पुलीस म्हणपा लागले आमकां आनीक अशें अशें जालां म्हणून. तर कोण वाळे वाळे म्हणपा लागले, फ्लॅट नेम ताका वाळे वाळे म्हणटाले. ते आमगे तेंगे घर दाखयले तांकां. मागीर आमी हांगा स्पॉटार येयले आमी. रोड कशें बायपास जावपाक जाय तो जाय. सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. रोड जावपाकच जायो, नाल्यार अशें करून जीवच वयतलो. जाल्यार लोकांचे जीव सेफ जातले. डेली एक्सिडेंट जाता. डेली एक्सिडेंट हो तो आमच्या बाळडी साकून तो हॉस्पिटल साकून तो हो साकून गव्हर्मेंटान रोड सामके डेंजर जाल्ले तेन्ना. आनी ह्या स्पॉटार जाल्ले एक्सिडेंट जाल्ले लोक सगळे मेल्ले काबार जाला, सोंपलात. ह्या भुरग्यां नांव कितें? त्या भुरग्याचें नांव संदीप नाईक. संदीप गुणा नाईक. दुसरे वटेन म्हापशा धुळेर वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात दुचाकी चलोवपी बायल आनी तिचो 4 वर्सांचो सान भुरगो जखमी जाला. पुलिशेच्या बशीन धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडकय आमरेखाण बांद फुटिल्ल्यान खारें उदक शेतांत घुसलें. सुमार 35 ते 40 शेतकारांच्या पिकावळीचें बरेंच लुकसाण जालां. देखून संबंदीत खात्यान भरपाय दिवची आनी कॉन्क्रिटाचो बांद बांदपाची मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. पळयात. मडकयच्या आमरेखण आगसन वाठारांतलो बांद 2 कडेन फुटिल्ल्यान सगळे खारें उदक शेतांत घुसलां. हो बांद फुटिल्ल्यान शेतकारांनी रोयिल्ल्या सगळ्या पिकांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें आसा. हातूंत सगळ्यांत चड मिरसांगेच्या रोपांची नाशाडी जाल्ल्याचें मडकयची सरपंच सुषमा गावडे सांगता. बांद फुटिल्ल्यान सुमार 35 ते 40 शेतकारांचेर हावळ येयल्ली आसा. तेन्ना आतां मातयेच्या बांदा बदला कॉन्क्रिटीचो बांद बांदून दिवचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. आमचे पळय आतां बांद फुटून सगळे शेतान उदक भरलां. इतले व्हडले ते फावटे पडून सगळे लोकांचे इतले आतां शेत रोवपाचें आशिल्ली. सगळे शेतान उदक भरून सगळे ओले जाले. प्लस लोकांनी अंदू मिरसांगे रोयल्ल्यो. खुबशे लोकांनी 50-60 लोकांनी मिरसांगे रोयल्ल्यो. 4-5 हजार मोडून रोपां हाडून रोयल्लो. सगळे इबाड जाले. आतां कितें करपाचें? हो बांदपाक कितें तरी उपाय करचो पडटलो. आनी बांदता जाल्यार तो कॉन्क्रीटचो बांदचो पडटलो. दर वर्सा मोडटा असो बांद ना, दर वर्सा न्ही. गेल्ले 1.5 वर्सां पयलीं मोडलेलो. सो आमच्या स्थानीक आमदारान म्हणजे आमच्या वीज मंत्र्यान बांदून दिल्लो आमकां. परत आतां पळय दुसरे कडेन फावटी पडलें आनी लोकांक खूब त्रास जाल्या. प्लस आमचे माणसो आशिल्लो लोकांनी 7-8 लाख मोडून माणसो केल्ल्यो. तांकांय लुकसाण. शेताचें तर आतां कांयच करपाक मेळपाना. हें उदक सुकचें ना आनी शेताक लोकांक खणपाक मेळपाना. हे संदर्भात पंचनाम्यान तुमी कोणाक कळीत केला हांकां डिपार्टमेंटाक? आमचे स्थानीक आमदाराक हांवें राती मेसेज करून कळयल्लें आनी आतां परत हांव आतां व्हिडिओ काडून तांकां धाडटलें. वो आतां बांद बांदतले जाल्यार असो कॉन्क्रीटचो बीन असो कितें बांदलो जाल्यार तुमकां येणाऱ्या काळान मदत जावपाक शकता. हय, बांदता जाल्यार कॉन्क्रीटचोच बांदचो पडटलो. जाल्यार ताका उपाय ना. पयलीं आमचे जाणटे माती घालून करताले पण तशें काम आतांच्या लोकां कडेन जायना न्ही. कॉन्क्रीटचेच काम करचें पडटलें. नाजाल्यार ताका आनी उपाय ना. आमी आगसण हांगा आसा जे आमरेखाजन म्हणटा थंय जे जाग्यार आगसण हांगा बांद फुटला. तुमी पळयता की म्हाज्या फाटल्यान जो बांद फुटलेलो आसा आनी मोठ्या प्रमाणान उदकाक जोर आसा आनी सगळें उदक सगळें तेंगे लोकांक शेतांचे हेतून ज्यो मिरची लागवड केल्ली जावं भाजी रोयल्ली तितून सगळ्यांक गेल्लेलें आसा. खाजन पूर्णपणे हांगा जे खारे उदकान जाल्ले मिक्स जाल्ले आसा. मोठ्या प्रमाणान हांगा उदकाची जी गती पळयल्यार ते सगळे बांद फुटोन बरे स्पिडीन उदक भितर घुसता आनी आतां भरती आसल्या कारणान उदकय वाडटा. तेन्ना मोठ्या प्रमाणान हांगा लॉस जाला अशें पंच सुषमायन सांगलेलें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा कोणी मानस केल्ली की 7.5 लाख रुपया कितें मानस केली. मानसीन जी मानस केल्ली ते मानसीन सुद्दां ते उदक खारें भरलेलें आसा. पूल बुडोवन ते उदक व्हांवोन हेवटेन तेवटेन गेल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणान हांगा लॉस जाल्लें आसा. काल तेंच्यांनी हांगा येवन सारकी करपा खातीर हांगा खोट मारले. 50 वयर जी खोट मारली आनी माती घालपाक गेली घातलेली बी आनी ती सुद्दां आतां परत मोडोन गेल्ली आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी जे लॉस जाला ते लॉस आमकां संबंदीत खात्यान दिवचें अशी तेंची मागणी आसा. दुसरी म्हणल्यार आनी हांगा जे पंच सुषमा गावडे हेणी केला की हांगा जे कॉन्क्रीटचो जर बंदारो असो घालीत बांद घालीत
जाल्यारूच ताका मुखार कितें जातलें ते पयलीं लोक भरपूर लोक आसल्या कारणान आनी मोठ्या प्रमाणात काम करता कारणान तो मातयेचो बंधारो घालताले पूण आतां तो घालून फायदो ना की वर्सां वर्स तेजी हांगा हे माती ती ओली जाता आनी थंय ताका कोसळटा अशें तेणें सांगलेलें आसा तेन्ना कॉन्क्रीटचो बांदून दिवचो अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर आक्सणच्यान एकनाथ खेडेकर. वेळी मतदारसंघातले सारजोरा गावात येवपी रेल्वे स्टेशनाक थळाव्यांचो खर विरोध. हे विशयाचेर आयताराक खासा ग्रामसभा जाली. रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार गांवची शांतिकाय इबाडटली. रेल्वेच्या आवाजान रानांतली जनावरां गावात येतली म्हूण थळाव्यांचो दावो. वेळी मतदारसंघात सारजोरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक विरोध वाडत आसा. आयतार हे विशयाचेर जाल्ले ग्रामसभेत थळाव्यांनी एकमतान रेल्वे स्टेशनाक विरोध केलो. तशेंच ग्रामसभेत सारजोर तळ्याचेर उदका स्त्रोत खात्यान अधिकारी दवरून लोकांक वचपाक बंदी घाल्या. ते विशयाचेरूय चर्चा जाली. तशेंच गावात जावपी जमीन रुपांतरांचेर आळाबंद हाडपाक पंचायतीन संबंधीत खात्या कडेन पत्र व्यवहार करचो अशे विंगड थाराव हे वेळार ग्रामसभेत संमत जाले. ग्रामसभा रेजोल्युशन लोकांनी स्ट्रॉंगली पयलो ओपोज केला. आमगे रेल्वे स्टेशन येवपा आसलो ते इन सारजोरा स्ट्रॉंगली इन वन वॉयस आम सगळ्यान ओपोज केला आमगे ते रेल्वे स्टेशन नाक मू. आनी दुसरें रेजोल्युशन आम पास केला. आमगे लेक आहा ती लेकी न्हू आतां थिंग WRTन एक ऑफिशियल बसयला आनी लोकां आडायताय थिंग भितर वचपाचें. सो एटलिस्ट आमगे लोकल्स आहाय तांकां आमी फ्रिली भितर वचपा दिवपा म्हूण सर्टन टायमा भितर हय सर्टन टायम दिलो आहा. त्या टायमाचेर एटलिस्ट वॉक लोकांक चलोन पोतून येवपाचें तें आम एक पास केलां. धाडपा डिपार्टमेंटाक धाडपा सांगिल्लां. आनी तिसरें झोन चेंज आम ऑब्जेक्ट केले. ऑल द पीपल हू आर चेंजींग द झोन से फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट सगळें कोताय घर बांदताय शेतांक तें सगळें आमी ओपोज करपा तेंकां सांगिल्लां. डेप्टी कलेक्टरा लेटर करूं. सो ही तीन आमी एंड अदर थिंग इज व्हेरी स्ट्रॉंगली पीपल हॅव आस्क्ड फॉर स्पीड ब्रेकर्स ऑन द रोड. सो आनी ते स्पीड ब्रेकराचे आमी डेप्टी कलेक्टरा धाड मागीर RTO ऑफिशियल्स हाड इन्स्पेक्ट करून ते बसोवपाक. रेजोल्युशन कोणी आमगेले रेल्वे स्टेशन आमी आमकां नाका म्हूण रेजोल्युशन घेतला सगळे ग्रामसभान एकठांय जाता. पयले आम बॉडीन घेवन ऑलरेडी आमी धाडवले बट नाव फॉर द ग्रामसभा ऑल्सो वी टूक इट. आनी कितें अनदर रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेंबर्स ग्रामसभा मेंबर्स सेइंग दॅट आमगे लेक आहा थिंगा स्वता लोक मारला आसता. आमगे लोकांक कितें चोवपा वचपाक तेमी फॅमिली येता तेका तेंकां दाखोवपाक कित्याक ते बरें नोट जालो आहा. एज अ वेटलँड ऑल्सो डिक्लेअर्ड एज अ वेटलँड ऑल्सो. सो ते नोट जालो आहा. तेका लागून आम एक उपकार मागो WRT कडेन आमकां फ्रॉम 4 to 6 एटलिस्ट ते उगोत दवरचे. तेमी गार्ड ऑलरेडी आहा एक. सो तेणें आमकां मातशें उगोत दवरचे आनी सो दॅट इवन इफ समटायम्स काजार जाताय ते फोटोग्राफी काडटाले गांवचो लोक लोकांक भायल्या लोकांक सोडी बट गांवचो लोक देखून मागता तेन्ना आमकां फोटोग्राफी करूंक कितेंय करूंक आमकां संद्या दिवची म्हूण. आनी इवन फिश हार्वेस्टिंग आमगे विलेजांत खूब हें आहा पयलीं कोतालीं मदें तें मागीर बंद जालें आनी आतां आमकां तें परतून स्टार्ट करचें म्हूण आमी रेजोल्युशन केलें. We do not want any railway station in Sarzora. Okay. The second one is we should have a proper access to the lake, time bound. Okay, certain time, so that senior citizens from a young age now we are forbidden to go there. So for relaxation. Okay, time bound to the time frame. Do we have to airport was whatever it is. Okay. आणि झोनाचे बद्दल किती असं That is no fields to be converted. From agriculture to non-agriculture. मजगती सांतांद्रे मतदारसंघातल्या नेवरा गावात येवपी रेल्वे स्टेशनाकूय थळाव्यांचो विरोध. नेवरा आणि मंडुराचे लोक हो विशय घेवन विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हऱ्यान पावले. युरीन लोकांचे मागणेक तेंको दीत हो विशय सरकारा कडेन मांडपाचें उतर दिलां. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गोयच्या मार्केटांनी मानकुराद आंबे पावले. मात मानकुराद आंब्यांची दर पळोवन सर्वसामान्याच्या तोंडाची रूच खंयचे खंयच ना जावपाची. मानकुराद वट्ट 5,000 रुपया किल. पळोवया गोयच्या मार्केटांनी आयिल्ली सिजनल फळां आनी तांची दर. आंबो हो फळांचो राजा. गिमाचे सिजनात तर आंब्याचोच दबदबो. गोयच्या मार्केटांनी गोयचो राजा मानकुराद आंबो पावलो. मात मानकुरादाची रेट तुमकां खबर आसा कितली ती? 1-2 न्ही तर वट्ट 5,000 रुपया किल. ही दर सामान्याचे कोता भायर. 6,000 रुपये डझन आसा आनी 4,000 रुपये डझन. स्मॉल हे 4,000 रुपये मानकुराद अबे मोठे आणि पायरी आहे. पायरी 2,000 रुपये डझन. तोतापुरी ना सिंदुरिया
200 रुपये किलो. भायले रे, बेंगलोरचे ते, गांवठी आमचे गोंयचे न्हू ते. ते स्टार्टच जाता रे भाई. येतले ते म्हाका काय खबर ना, आमी लोकां कडेन येतात न्हू रे. ते निल्लीचे, निल्ला रे, नेरूल येता होलसेल दिता ते. गिमांतलो हे रानमेवय बाजारांत दाखल जाला. बिबे, पणसाचे घरे, तोरां, घोटां, आतेरांनी गोंयची मार्केटां फुल्ल्या. मानकुराद आसा, पायरी आसा आनी आपूस आहा. कशें रेट कशें? मानकुराद 6,000 5,000 अशें आसा. आम्या प्रमाणे रेट आहा तेजी. कमी आसा, चड आसा? ते आमकां कांय खबर आसना न्हू, हाडटल्याक खबर आहा न्हू ती. कोण आंब्या काडटा कोण रेंट करता ते घेवन येता. बरें 150 रुपया पॅकेट ते. ते कितले ना पॅकेटान येता तितके भरता ते. 400 रुपये किलो ते कारवारच्यान येता ते आमकां. कारवारच्यान येता. चड व्हरून आमी येवपाची शक्यताय आसा काय ते तिंका खबर आहा, आमकां कांय खबर ना. कारण रेंट ते करता, आमी करिना. ते फक्त हाडून दिता आमकां. ते हाडून दिता. गोंयचेच आंबे काडटे, भायले न्ही ते. जसो गिमाळी सिजन येता जाल्यार ह्या गिमाळी सिजनान जी फळां जे गोंयकारांक खावपाक रुची जी लागतात आनी गोंयकारांक खावपाक आवडटात ही फळां बाजारान येयल्लीं आसात. जाल्यार तुमी हांगा म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात. आंबे खूब प्रमाणान हांगा बाजारान येवपाक लागलेले आसात. आमी आसात पणजे मार्केटान. जाल्यार पणजे मार्केटान हे जे आंबे आसात, आंब्या बरोबर आमकां घरे दिसतात आनीक तशेंच घऱ्या बरोबर तन्नी तोरांय दिसतात. आनीक मेन म्हटल्यार हांगा काजू ज्यो आसात त्यो भाजून हांगा दवरलेले आसात. चला तर पळोवयात हे आंब्याची म्हणत ते तोरांची रेट हांगा मार्केटान कशी आसा. जाल्यार मानकुराद आंबो जो आसा तो 5,000 ते 6,000 रुपयान आसा. तसोच तोतापुरी जो आंबो आसा तो 150 ते 200 रुपयान आसा. तशीच जे गोठां म्हणटात म्हणजे धाकटे जी तोरां असतात ती गोठां पिकलेली ती 400 रुपया किलो आसात. तशीच तोरां 100 रुपयाक 8 नग मेळटात. तशेंच हांगा आतेरांय दिश्टी पडटात. ती आतेरां 200 रुपया किलो आसात. तशेंच घऱ्याची पाकिटां केल्लीं आसात आनी ती पाकिटां 150 रुपया किलो आसात. तशेंच काजू ज्यो आसात, काजू बियो ज्यो आसात त्यो 300 ते 400 रुपया किलो जाल्ले आसात. ही अपडेट आसा पणजे मार्केटांतल्यान. अशेच जे अपडेट आसा त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजे मार्केटासून. महाराष्ट्राक जोडपी लाटंबारसे पंचायत वाठारांतलो तो वादग्रस्त रस्तो करपी संबंधिताक कारणां दाखय नोटीस धाडटले असो निर्णय पंचायत मंडळाच्या बसकेंत घेतला अशी माहिती सरपंच रामा गांवकर हांणी दिली. खंयच्याय परिस्थितीत पंचायतीची येणावळ बुडपाक दिवचे नात अशें सरपंच गांवकर हांणी स्पश्ट केलें. दिवचल लाटंबरसे गावात आशिल्ल्या पेट्रोल पंपाकडल्या मुखेल रस्त्यावेल्यान महाराष्ट्रातल्या आमडगांव सीमेमेरेन बांदिल्ल्या रस्त्याचो विशय दिसान दीस तापत आसा. ह्या रस्त्याक कायदेशीर परवानगी दिल्या जाल्यार ताची प्रत दिवची अशी मागणी लाटंबरसे पंचायतीन फाटल्या सप्तकांत निवेदनावरवीं मामलेदाराकडे करून जोड पळोवणीची मागणी केल्या. ह्या रस्त्याविशीं पंचायत पूर्णपणान काळखात आसा असो पंचायतीचो दावो आसा. ठराव एक मंजूर जाल्लो आसा की जो रोड आमचे लाडफ्यासून जो आमडगांव जी महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करून जो आमच्या लाडफ्यासून जो रोड काढलेलो आसा तेजेर एक डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पंचायत आणि TCP हे डिपार्टमेंटाक घेऊन एक जॉईंट साइड इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. तशेंच जे कोण ज्या लोकांच्या जागेसून तो रस्तो म्हणजे ज्या ओनराच्या जागेसून जो रस्तो काढलेलो आसा त्या ओनरांक ते सर्वे नंबर आमी आयडेंटिफाय करून तांकां शोकस नोटीस आमी धाडटले अशें रिझोल्युशन जाल्लेलें आसा. तेन्नाच जे थंयतले लोकल पंच मेंबर पद्माकर मळी तेंच्यांनी आपले ओपिनियन दवरला की जो तो रस्तो आसा तो फक्त तेजो जो ठराव आसा तो फक्त डेप्युटी कलेक्टर आणि कलेक्टराकूच वचपाक जाय आणि आमी गव्हर्नमेंटाकूय धाडपाचे की हेजेर आनी कितें नेसेसरी एक्शन आसा ते तेजेर घेवपाक. सो तो म्हणटालो की ते फक्त कलेक्टर आणि डेप्युटी कलेक्टरा पर्यंत वचोनी आनी थंयसून कितें ती एक्शन जावनी. आणि अशे वाठारांत कितकेशे रस्ते काडलेले आसा तेजे
त्या रस्त्यांची ह्याच्यान पयली परमिशन घेतली काय ह्याची चौकशी करा. आणि तशेंच आमी ठरयलां की जे आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा तांकां आमी कळयतले, कारण आयज आमची जी पंचायत आसा ती एक खंय तरी आमच्या खातीर आयज जर कितलीशीच कामां आमी करूंक सोदता, बट जो आमचो रेव्हेन्यू आसा तो खंय तरी खूब कमी पडटा. आनी आयज थंयसर मोठ्या प्रमाणान जर समज अशे इलिगलिटी आणि जो आमचो जो पंचायतीचो रेव्हेन्यू जो बुडला तेतून आमी खंय तरी पंचायत खंय तरी लॉसान वयता. आनी ते खंय तरी म्हाका ते खंयच हांव कशेंच बेर करून घेवचो ना, कारण म्हाका आयज आमची पंचायत आमच्या वाठारांत आनी पंचायतीक खंय तरी खूब फुडें व्हरपाचें आसा. सो तेजेर आमी जाता ते एज पर पंचायत राज एक्टा प्रमाणे जी पंचायत काय एक्शन घेवंक शकता ती आमी पूर्ण एक्शन आमी घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पोर्तुगीज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इन गोवा अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या विशयाचेर एक जागृती कार्यावळ दिवचले जाली. दिवचलच्या सिव्हिल आणि क्रिमिनल कोर्टान सोमारा ही कार्यावळ आयोजित केली. हे कार्यावळीचो वकिलांनी लाव घेतलो. दिवचल तालुको कायदो सेवा केंद्राच्या सहकार्यान मुंबईच्या अस्मिता कायदो महाविद्यालयान पोर्तुगीज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इन गोवा अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर एक जागृती कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यावळीत न्यायमूर्ती वसीम रिजवी हांणी पोर्तुगीज युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इन गोवा ह्या विशयाचेर, जाल्यार प्रोफेसर केशव तिवारी हांणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केले. दिवचलच्या सिव्हिल आणि क्रिमिनल कोर्टान सोमारा ही कार्यावळ आयोजित केली. हे कार्यावळीचो वकिलांनी लाव घेतलो. For over 450 years, during which the Portuguese civil code was introduced, while it was under the Portuguese rule, this code was introduced in 1867. And unlike British rule in India, where personal laws were religion based, the Portuguese implemented a single legal system for all communities in their territories. Even after liberation in 1961, the Indian government allowed the continuation of this legal system instead of replacing it with the Indian personal laws. This decision wasn't just about legal continuity, it was an acknowledgement that Goa's civil code provided progressive and equitable right to this day. It remains the only Indian state with a truly uniform civil laws governing marriage, divorce and inheritance. And how it will be paperless when artificial intelligence is coming? Now, the definition of literacy, madam, and illiteracy. 1950 जब भारत आजाद हो रहा है तो जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था वो इलिटरेट. 70s के आसपास जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इलिटरेट. 80s के 90s के आसपास जिसको कंप्यूटर नहीं आ रहा है वो इलिटरेट. 2000 के आसपास जिसको आईटी नहीं आ रहा है वो इलिटरेट. 2002 आने वाला जनरेशन जिसको लॉ नहीं आता वो इलिटरेट. इंडिया पॉलिटिकल इंडिया है, इंडिया को इंग्लिश आता है, इंडिया को कंप्यूटर आता है, इंडिया को लॉ भी आने लगा है. और अब वो इलिटरेट है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता है. और आने वाला जो जनरेशन है, द फोर्थ कमिंग जनरेशन, he is illiterate if he is learning artificial intelligence. If it is going to be a part of your system. So first thing, to get trained, to know it, and harmful effect, whether it is going to snatch our jobs. The only thing the style is changing. टाइपराइटर था, टाइपराइटर के बाद आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. Only the style is changing. To get it skill, survival of the fittest friends. Survival of the fittest. I have a limited time, and limited time we will take lot of questions regarding AI and judiciary. What in this limited time we have said is little what history about AI. When it was first coined, and everything is artificial intelligence which is automatic and doing the work like human. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा दिसभर लोकांनी राखण करून दवरिल्ली खापरेश्वराची मूर्ती सरकारान निमणे सोमारा फातोडेर निखळायली. वडूय काडून सुकूर व्हेलो. सद्याक मूर्ती कॉन्ट्रॅक्टराच्या घरा दवरल्या. परवरेची ती सुवात आता फ्लायओव्हराच्या कामा खातीर क्लियर. आयतारा दिसभर सामाजिक वावुरपी आणि विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी राखून दवरिल्ली खापरेश्वराची मूर्ती निमणे सरकारान सोमारा फातोडेर निखळायली. वडूय त्या सुवाते वयल्यान काडलो.
सद्याक मूर्ती खंय गिरी कॉन्ट्रॅक्टराच्या घरात दवरल्या. वड काढून सुकूर व्हेला. हे वडाचे झाड 200 वर्साचे म्हूण थळावे सांगतात. बाबा खापरेश्वरा चोरून व्हरता देवा, चोरून व्हरता. वचोंक दिवं नाका ही चोरी तुजी. खरोच तूं सत्वाचो खापरेश्वर आसा. ही चोरी वचोंक दिवं नाका हेंकां. नमस्कार. Of it, so I don't want to say too much, but the tree has many parts. It's not just one trunk, there's many trunks. So the challenge is being able to lift all the trunks because they're all separate units. It's a very challenging job to lift all the trunks at the same time. They have used three cranes. So the attempt is being made to keep it all together and bring it. But now they are asking us to move because we have to do the lifting. So please, we'll discuss this after. मजगती आयतारा राती उसरा मुख्यमंत्र्यान निवेदन जारी करीत ज्या नव्या सुवातेर वर स्थलांतरीत करतले थंय सरकार स्वताच्या खर्चान खापरेश्वराचे देवस्थान बांधून दितले म्हूण कळीत केल्ले. आयतारा सकाळच्यान जो खापरेश्वर देवस्थानाचो जो इश्यू आसा तो सगळ्यांकूच खबर आसा. कारण म्हटल्यार हो जो इश्यू आसा तो खूपच तापिल्लो आनी थंयसरले जे थळावे लोक जे आसा तांच्यांनी सुद्दां ह्या म्हणजे खापरेश्वर देवस्थान जे आसा थंयसरले हालवचे न्ही म्हणून खूबसो विरोध सुद्दां केलेलो. जाल्यार आतां एक अपडेट आयल्या ती म्हटल्यार जायत्या लोकांनी थंयसर विरोध करून देवाची मुर्ती जी आसा ती आमी थंयसरली हालोवपाक दिवचे ना अशेंय करताले. पूण थंयसर जायते विरोधी पक्ष आयले, समाज वावरपी सुद्दां लोक आयले, तांच्यांनी थंयसर बोवाळ घातलो. जायते लोक थंयसर येवन तांच्यांनी उलोवप सुद्दां केलें. पूण ही जी आसा ती काल राती मेरेन ही जी देवाची जी मुर्ती आशिल्ली ती तांच्यांनी हालोवंक नाशिल्ली. मागीर पूण जर आयज जर पळयली जाल्यार सकाळी तांच्यांनी पुलिसांचो सारको म्हणजे पुलीस बंदोबस्त घालून तांच्यांनी थंयसरली जी मुर्ती जी आसा ती आतां हालयल्या. आनी अपडेट म्हटल्यार देवाची जी मुर्ती आशिल्ली खापरेश्वराची ती आतां गिरी हांगासर म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताचे घरा कडेन व्हरून दवरल्या. आनी दुसरें म्हटल्यार जे वडाचे झाड आशिल्ले म्हणजे वडा कडेन म्हटल्या उपरांत ताची एक जी वळख आशिल्ली तेच झाड आतां थंयसून काडलेले आसा. आनी हे जे झाड आसा ते तांच्यांनी सुकूर हांगासर व्हरून तांच्यांनी शिफ्ट केलेले आसा. फुडले अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.